गीत घेऊया पेज नंबर 142 K8 ओमोर ओनोन जिविता. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना ह्या मिसाची जी खरी तेसा आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची बोगसणे मागया. Somia kakutkoor, Krista kakutkoor, Somia kakutkoor. Moiman deva kunsurgi आणि शांती ताच्या इष्टांग संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राय सोरपदिदार आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या थोर वैभव वासो आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या देव क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. सर्वेस्परा आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अंकवारी मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आमी शिंतिदान आयकुया. इजायास प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आहाजान परतीपाल केलो, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या गोराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गुरबेस्त आसा.
रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युअल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. हो पळय हांव येतां, तुका तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सगळीं म्हणुया, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजे खोशयेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. तुजें प्रामाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपूंक ना. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हे सगोट सुमूर्ती प्रमाणे भोगतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Servesperac soi soi, Servesperac soi soi. सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ताची महिमा आमी देखल्या. Servesperac soi soi, Servesperac soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत
देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरची धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तुका तर देवा सवें कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर शासनाच्या शासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लेगीत कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर सांबाळ्ळा आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सुटशिलो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान रचना घडली सुरवातेक, पूण रचनेक ताणें एक गूण दिलो, स्वतंत्रपण, चड करून मनशाक, जाणें आपल्या सारको केलेलो आसा. पूण ताका ऑटोमॅटीक मिशीन कसो करूंक ना. ताका स्वतंत्रताय दिली. ताच्यान आपणाची वस्तुंगी अनुभवांतल्यान देवाक वळखोवच्याक आनी देवाक आपलें जिवीत समर्पून जिवोवच्याक, ताचे येवजणे प्रमाणें, ताचे खुशे प्रमाणें. पूण हें घडलें ना. देवान खूब प्रयत्न केले, प्रवादी धाडले, हे भाशेन जाणवायचे दूत तांकां दिले, पूण तांचे लागीं तें घडलें ना. कित्याक पातो कितलें पावरफूल आसलेलें की देवाचे येवजणे प्रमाणें जिवंक तांकां संदी दिनासलेली, गुलामपणान दवरताली. म्हणटच देवान अशें येवजिलें की आतां मनशा कुळाक हांवें तातूंतली निवारूंक जाय. आनी ताणें अशें येवजिलें की आपल्या पुताक तो धाडटलो आनी पुता सवें रचनेक परतून एक नवो आकार दितलो. आनी हे परी ताणें मारयेक तयार केली. ती आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तिका पवित्र धरलेली, कित्याक आनाक आनी जोखिनाक तांकां भुरगें जायनासलेलें. ती सदांच मागण्यांत आसताली, सगळें जें करूंक जाय तें करताली आनी देवाचे हुकुमा प्रमाणे जिवनूय तांकां भुरगें जावंक नासलेलें. पूण मागीर तिका पिरायेर भुरगें जालें. म्हणटच देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना म्हणून आयज आमकां कळीत केलेलें आसा. देवान तिचे सोबत ती भाशेन घडोवन हाडलें, भुरगें तयार केलें आनी तिका ल्हानूच आसतना देव टेंपलान तिचें समर्पण केलें आनी ती सदांच देवाच्या उपासनांनी आपलें जिवीत सादताली.
आनी हो मनोभोवतीचो जो आसा हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे तें घडोवन आयलें. आनी ताका लागून देवदूत तिचे सवें धाडलो तेन्ना बापायची येवजण कशे भाशेन तो शात्ती पावयतलो ताणें सगळें थारायिल्लें. आनी तिचो हो स्वतंत्र रिस्पॉन्स जाय आसलो. तिका सगळें देण्यांनी भरलेली, कुरपेन ती आसलेली आनी कुरपेनूच बरोवन तिणें म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचें सवें आपले दूत बोगोर बोगोर धाडटा, पूण आमी ताका किकोंत कोत्ता. कित्याक आमी आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच भावनांनी, आमचेच चालीन आसा. हाका लागून आमी स्वतंत्र ना. ताचे दूत आयले की ना ताका आमी भायर येता, धांवडायता, अशें जाता आमचे मदें. पूण आमी खालतीकायेन तर आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमकां समजतलें देवाक म्हजें सगळें कितें करूंक जाय पळय तें. देवान आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या कुडीचे सांदे केलेले आसा जेजू सवें, आनी हें तो करूंक आतां येवजिता. हाचेर आमी नियाळ कोत्तेले हांव. आनी ह्या दिसांनी अदीक आनी अदीक जेजू सारकें आमी जावंक प्रयत्न करीत रावतले हांव. कशे भशेन फकत ताका आमचें हाजीरपण दिवया, बाकीचें सगळें तो कोत्तलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताचें बरेंपण आमकां तो दिता, पूण तें आमी पत्करच्याक आमचें वायटपण आसा पळय, आपलेपण आसा पळय, तें जोआं बावतिस्ता भाशेन हांव उणो जायत वचोंक जाय, म्हजें आपलेपण हांवें ताका ओपून दिवंक जाय आनी ताचें जिवीत हांवें पत्करूंक तो म्हजें सगळें वाडत वचोंक जाय. आनी सायबीण मायन हे भाशेन म्हणलें हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे, तुजे खुर्चे प्रमाणे म्हजें जिवीत तूं घडोवन हाड. आनी हे परी कुरपेन बरोवन तिणेन सहकार केलो. तेच भाशेन आमी देवाक सहकार करया. आनी ह्या मिसांत जेन्ना आमी भाग घेता तेन्ना आतां भेटवणी वरवीं आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया. आमी चाकरां म्हणून मानून घेवया आनी तूं तुजे येवजणे प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड म्हणून आमी आमचें जिवीत ताका आतां भेटोवया. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 33, C13, दाना सोबार. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, म्हाका तो वावराचो संतोश तो कश्टाचो, बरो मेंद आमच्या जेवणाचो. म्हाका तो वावराचो संतोश तो कश्टाचो, बरो मेंद आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, घडो तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, घडो तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती घोडी आपल्याच ओरोंबाची भागी घोडी म्हूण तुजी पवित्र सभा ओळखून घेता आनी हो दोबाजीक गूट समोरून संतोशान तुका हो दिनवासनेचो योद्न भेटयता. तो तूं मैपासान मानून घे आनी आमकां
मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या समारंभा वरवीं आमकांच आनी हेरांक मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थाभरीत आनी फळादीक कोर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदितार आनी शासनांच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणणार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गांत थावन देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाचे येवजणेचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. अखोण भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कलंक आंकवारीन तुजे चाकोरणीन आपलो जबाब दिलो. तेच भागी घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासणीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो अशी तुजे पोजेक केल्ली बसावणी पाळली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओत्रेक भागयले पुर्तेपणी. देखून ताचेच उद्देशी थांबोनासतना वयर सरकार तुका वाखाणटात देवदूतांचो दलबार आनी तुजी किर्ती गावून उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावो आतां तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वरवीं. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाशींतले पियेता. इतले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो जीव पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पूण नोजवणपणाचो बरवासो धरलेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडी तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटांत तो आमकां एकवटून आसा तर आमची सगळी मागणी तेसा मनांत धरून सगळ्या आमच्या भाव भयणां पासत जीं क्रिस्तांव आसात आनी जीं आजून क्रिस्तांव जावंक ना तांकां आजून क्रिस्ताची ओळख मेळोंक ना, पूण आमच्या जिवितांतल्यान जितले आमी जेजूच्या एकवटान जिवन आमचें जिवीत सादलेल्या त्या प्रमाणे आमचें हें जिवीत घडोवन येवच्याक जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरकता तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयांचो राकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दितांक म्हणले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मनीस मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोटसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू. तुजेच फाटल्यान येता जेजू. जेजू आमच्या गोड्या बुकीन आमी वता जेजू. जेजू आमच्या ओंड्या जिविताच्या उगड्या मार्गार. जेजू तुजेच फाटल्यान येता जेजू.
तुझीच पारल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गावड्या गावकीन आमी म्हणतो जेजू, जेजू आमच्या वांगड्या ओरून नसाय दोंगरार सोड्या, जेजू आमची शपथ विचार, आमची निर्मळ आसन कोडी, जेजू आमचे जिवीत सोसणी. मागुया. बो मोगाळ बापा, आंकवारीन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. वो बावार्थ सदां सांबाळूंक आनी परकोटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जीवणपणाचे सोक्तीन सासनीक सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्वोपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बरोबर म्हणया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसीस शावेराकडे मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 228, T59, तुका भाग्यवंती.
चले पाठ म्हणून राहता पूण आमकां निवड सगळ्या विघ्नांतली सदा